मार्गो परमणे जेसू क्रिस्ताची बरी खबर हावेसूर 6 वोड 45 to 52. मागीर आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून आपल्या शिसांक बेगीन होड्यार चोडून आपणा आदीं पोलतोडी बेतसायदा लागीं वचूंक लायले आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी 3 सांज जातूच होडें दोर्यांत मोदें पावलें आनी तो एकलोच दोडेर आसलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांडूंक कोश्टवताले म्हूण पळोवन फांत्या पारार दोर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक करी. पूण कोण दोर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ताणें किल्लोच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलोलो आनी तांचेर आकांत आयिल्लो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भिवू नाकात. आनी तो तांचे सोरशीं होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें आनी ते आपणा भितर एकदमूच तोटाकले, कित्याक जड मोनाचे जावन वाडयल्ल्या उंड्यांचो अर्थ तांकां मेळूंक नासलो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.